सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा पापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचे एकूण तुमचे सवय असो. मोगाल भावा भयणींनो, तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या दिसाच्या बलिदानाक. आयज आमी बागेवन साबस्त्यांवाच्या परबेच्या तयारेच्या 7व्या दिसांत आसा. सांत साबस्त्यांवा भाशेन देवाचे उद्देश सोपुरणायेन पाडून जावया आमी जेजूचे गोवन. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आनी जेजून शिकयलेल्या मागण्यांची समजणी बारीकसाणेन घेवंक आमचो प्रयत्न जाता. आयज आमी जेजून शिकयलेल्या मागण्यांच्या 7व्या वळीचेर नियाळ करता, तशी आमची पातकां बोगोस. आमचो देव काकुटीचो देव, भोगसण्याचो देव, तो आमचो भरपूर मोग करता. आमची पातकां तो भोगसूंक तो सदांच इत्सूक आसता. फकत आमी ताचेशी आमच्या पातकांची भोगसणें मागूंक गरज. आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन ताच्या दोळ्या काळजाचेर विस्वास दवरूंक गरज. ह्या विशयांचेर आमकां खोलायेन समजणी दिवंक आमकां आदार दितलो फादर जोझफ फेर्नांडीस, जो पिलाचे संस्थेंत वावुरता. फादर, आमच्या ह्या सगळ्या कबलान तुका येवकार दिता. आयच्या नोवेनांत आमी पिडेवंतांक आनी जाणट्यां खातीर मागतले आनी तांकां बरी भलायकी आनी कुशळटाय फावो जावं देवाची कृपा तांचेर आमी मागुया. मोगाल इश्टनो, आयच्या ह्या नोवेनांत आमी आयकलां भशेन किरीत भशेन आमी पिडेवंतां आनी जाणट्या खातीर भेटयलो दीस. पिडीत आसलेल्या बाबा भयणांचो उगडास करुया. जाणटी आमची आवय बापूय शेवाय शेपाय जी घरांत आसात तांचोय उगडास करुया. आनी हे पवित्र दिसांतल्यान ह्या आमच्या पिडीत आसलेल्यांक जाणट्यांक पवित्रात्म्याची घोटाय मागुया. इश्टनो, आयचो विशय तशींच आमची पातकां बोगस. सायबा, आमची पातकां बोगस म्हणून ह्या पवित्र दिसांतल्यान मागुया. आनी सगळ्या पातकांचे भोगसणें मागून सगळीं आमी म्हणुया. हांव भक्ती सोदिता देवा आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजो देवाचा सांगता कोणाची तुला सारून वायट बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण. हे पासून काही योजना सांगता मागे सगळ्या दिवंतांक भोगता आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजी देवाच्या सगळे स्परा देवानी विनोद मागता. सर्व वेदा देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिवितांत पावूंक.
Spirit aswalyancho आणि जाणट्यांचो उगडास करताना तांकां बरी भलायकी मागुया. परंतुरायचे दिसाचे नोव्हेंबर भेटयता विलियम आनी शेरोन फेर्नांडीस आपली दुरी बेबळी किंबर्ली फेर्नांडीस हिचे पासून आयज तिचो सल्मानचो दीस. देवान तिका आनी तिच्या घराब्याचेर आपले उगड बेळसांवांनी भरून आनी खीर करून आपल्या सर्गेस बापाय पासून सांताना फेर्नांडीस हाच्या अल्प्यांक सर्गीचे सूख मेळोवंक मागुया. प्रार्थुया. सर्वोद्वेदार आनी सासणांच्या देवा, सगळ्यो आमच्यो गरजो तुजे कशी कोरपणे जायच्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुताची येसूच्या नांवान आमचे जिवीत बरें करणे आनी मरूंक आमकां कृपानी मोळ दी. ह्या मागता आमचे सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. इर्मियाच्या पुस्तकावेले वाचप. 7वो म्हयनो लागलेलो. सगळी वर्सां एकूच मनीस जाल्ले परी उदकाच्या नारवट्या फुडल्यान आसतल्या मैदानार एकठांय जाली. सर्वेस्परान फर्मायल्ले मोइसेसाचे समृद्धीचे पुस्तक तांणी इस्रायल धर्मशास्त्र्याक हाडूंक लायले. तांणी ते सभे मुखार हाडले. सभेक दादले, बायलो आनी गिन्यानाक पावलेली भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या गारवट्या फुडल्यान मैदानार दादल्या, बायलां आनी गिन्यानाक पावलेल्या भुरग्यांची भोव सकाळीं ते दनपार पर्यंत पुस्तकावेलें तांणी वाचले. समृद्धीच्या पुस्तकाक चीट दिवन सगळो लोक आयकतालो. उबोच रावन केल्ल्या मदेराच्या उंचशा जाग्यार इस्रायल धर्मशास्त्री उबो आसलो. इस्रायल सगळ्या लोकांवर उंच जाग्यार आशिल्ल्यान सगळ्यांक दिश्टी पडटा तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटूच सगळे लोक उबो रावलो. तेन्ना इस्रायलान सर्वेस्पराक व्हडल्या देवाक गीत वाचलो आनी सगळे परजेन हात उखलून म्हणलें, आमेन, आमेन. उपरांत सगळीं वागोवलीं आनी दोनी सरपूण पडून सर्वेस्पराक नमस्कार केलो आनी इस्रायलान देवाच्या पुस्तकावेलें वाचलें आनी ताचो सवोर दिलो. ती सगळो लोक वाचला ते समजलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ इर्मियास आनी इस्रायल धर्मगुरू आनी शास्त्री आनी लोकांक शिकवण दिताले ते लेवीक आनी सगळ्यांनी आपले गोडचे सांगले, तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. दुखेर जावं नाकात, रडूं नाकात. समृद्धीची उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयली. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चरोक खायात, गोड सोरो पियेयात आनी कांयच तयार करूंक ना ताकाय तांतलें इल्लें धाडात. कित्याक तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र.
तुमचे बोल देवाचे उतरे आमचो जबाब सापी तुझी उतरां सैवा वर्तमानी जिवीत जबाब तुझी उतरां सैवा वर्तमानी जिवीत सर्वेस्पराची समोर सोर करी जिवाची गोठाय सर्वेस्पराचे नेम सदांच बरे नेमक्यांची सांबाळ जबाब तुझी उतरां सैवा वर्तमानी जिवीत सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड दोळ्यांचो उजवाड सभा तुझी उतरां सैवा वर्तमानी जिवीत सर्वेस्पराची भोवती भोव पवित्र सदां करपाची सर्वेस्पराचे निर्णय सदाचे सगळे नितीचे सभा तुझी उतरां सैवा वर्तमानी जिवीत म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाची चित्रां तुका मानून सर्वेस्परा म्हज्या कळपाक म्हज्या काळपाक सभा तुझी उतरां सैवा वर्तमानी जिवीत बाबीलोन पावलो कोरिंथांत बरयलेले चिठ्ठी वाचप भावा भयणानो खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडींचे सगळे सांदे कुसकळ जावनूय एक कूड भरता तसो क्रिस्त खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक गुलाम आनी स्वाधी एकाच आत्म्या सोबी पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्या आनी आम्हा समेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला कित्याक कूड म्हळ्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे तर तुमी सगळीं बराबर क्रिस्ताची कूड आनी दोन एकलो आपआपले पावटीन तिचो एक सांदो देवाचें उद्गार सर्वेस्पराक जय जय गरीबांक बरी खबर दिवंक आनी कैद्यांक सुटका करवटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं Luca प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान आमचे मदें घडोवन येता त्या वस्तूची खबर करून दवरूंक जायते जाण बारी वापरताले सुरवातेक सावन त्यो खाशा एकलोल्यांनी आनी शब्दाच्या मुनियांनी त्यो आमकां घुमयल्यात ते प्रमाणे ताणें बरयलां हें जाण जावन म्हज्या बायन म्हज्या बाळयेन सगळ्यांची पयली तावन बारकायेन साथ घेतल्या उपरांत ती खबर तुका भोवमानेस येवंक कर्म म्हणून दिवन हांव हांवें येवचें जे वस्तूची तुका शिकवण मेळिल्ल्या ताचे सोत तुवें ओळखुचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलिया परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्या प्रांतांत गाजली तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडपीक सांगताली जेजू नाजरेंताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपल्या संवय प्रमाणे सोरवारा दिसाक तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचून खूब रावलो इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक पुस्तकांतून अशें बरयिल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा ताणें म्हाका अभिशेक केला गरीबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका करूंक आनी कुडण्यांक परतून नदर दिवंक जुलामांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचे बरोस कुडीत करूंक ताणें म्हाका धाडला आनी पुस्तक उगडून
तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र गीत आयज खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शेवट वाक्य. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयच्या विशयाचेर जो आमी नियाळ करता तशींच आमची पातळूस. आनी आयच्या आयताराच्या दिसा आमी केली कशी जी दुयेंत आसा, जी जाणटी आसा तांची पासत आमी मागता. मोगाळ इश्टनो, केली कशीन जी घरांत बसून ते मिसांत भाग घेता, घरांत आसल्यार ती तुयेंत आमची बाबा भयणां, जाणटी आवय बापूय, हे मिसांत आमी तुमचे पासत मागता. कित्याक तुमकां बरी भलायकी देवान दिल्ली आमकां जाय. हे दिसाचे बलिदाना वरवीं देवान तुमची घरांत आसात ती आमची तुयेंत बाबा भयणां, जाणटी पिडीत आसात ती, तुमकां ह्या दिसाचे कृपेन देव तुमकां कृपेन बरो म्हूण आमचें मागणें. जाल्यार आयज इश्टलो आमी नियाळ करता तशींच आमची पातळूस. आमी जाणा इश्टलो, आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ केल्यार कितले आमी चुकतात, कितले फावटी आमी आत्तो करतात. चिरून दुसऱ्या फुडें दुसऱ्या सांगातात जेन्ना आमी आसात आमी आमकांच व्हड मनशां, आमी बरी मनशां, आमी चुक्यो करी नासलेली मनशां कशी आमी दुसऱ्यांक दाखयतात. कितेंच वायट तरी तर आमच्या जिवितांत जालें आनी दुसऱ्यांनी म्हणलें तुका लागून जालां, आमी जाणा इश्टलो कितली आमी स्विकार करतात ती. परतें जाल्यार म्हाका लागून, हांवें केलां, हांवें म्हणटा, हांवें करूंकच ना. जितली गाणी, जितली वायट आमी केल्लें आसा तें दुसऱ्या सगळें जेन्ना आमी मेळटा आमी ताचे निशेध मारता, म्हणटा ना हांवें करूंक ना, म्हाका लागून जावंक ना, हांवें म्हणूंक ना. असली आनी दुसरी उतरां उलोवन इश्टलो आमी म्हणटात आमी बरी, पूण एकूच स्वार्थी. खुबसाच्या साक्रामेंतान आमचे दोळे बंद करून जेजूक आमचे हात जोडून आमी म्हणटा सायबा हांव चुकला, म्हाका भोगोस. ते खुबशा तरेन दिमी घालून जेजू लागीं आमी खरेपणी मोक्षणे मागता. तो एक जागो इश्टलो जो आमी मानून घेता, सायबा हांव चुकला, म्हाका भोगोस. दुसरे सगळे स्वार्थी आमी केला जाल्यार लेगीत, आमी म्हणटा जाल्यार लेगीत आमी म्हणटा ना हांवें करूंक ना, हांवें म्हणूंक ना, हांवें वचूंक ना, हांव वचूंक ना. पूण खूब जाणांच्या साक्रामेंतांतूच इश्टलो आमी खालतेपणी जेजू लागीं म्हणटा सायबा म्हाका भोगोस, हांव चुकला. पळय मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आमी मनशां, देव न्हय. आनी मनशां म्हणटोच जिवितांत चुकतात, चुकतेली मनीस, देव न्हय. पूण गरजेचें तें कितें? गरजेचें तें हें की आमी जाणा जावन की आमी मनशां. जायते फावटी आमी आमकां देव समजून जायते फावटी आमी आमकां देव समजून हांवें म्हणूंक ना, हांवें करूंक ना, हांव तसो कशेंच म्हणचो ना, असल्या दुसरी उतरां आमी घालतात. ना मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आमी मनशां. स्विकार करुया आमी मनशां म्हणटून चुकतात. जिवितांत जायतें घडटा. हांवें म्हणलां जाय, हांवें केलां जाय, म्हाका भोगोस. जितले आमी भोगसळे मागतले इश्टलो तितलेच देव आमकां भोगसळे दितलो. पूण आयचो विशय कितें म्हणटा आमकां? आयचो विशय म्हणटा तशींच आमची पातकां भोगोस. तशींच. आनी तशींच म्हणल्यार कितें?
तशीच म्हणल्यार जशी हांव दुसऱ्याची पातकां बक्षिता सायबा तूं म्हजी पातकां बक्षीस. त्या वाक्यांत आमी देवाक म्हणटात सायबा जसो दुसऱ्याक बक्षिता, जसो दुसऱ्याक मोगान स्वागत करता सायबा तसोच म्हाकाय बक्षीस. म्हाका ते क्रिस्ती बाबा म्हणलो तुका बक्षोळे जाय दुसऱ्याक बक्षीस, तुका मोग जाय दुसऱ्याची मोग दी, तुका शांती जाय दुसऱ्या सगळे शांतीचो मनीस जाव. आमी म्हाका क्रिस्ती बाबा म्हणलो कितले व्हडविकायेन, कितले गर्वान, कितले आपलेपणान, कितले दादागिरी दाखोवन आमचे जिवीत जियेतात आमी जाणात. करता ते बापान मेळटा म्हणटात, जे आमी करतात तेच आमकां मेळटा. बरें केल्यार बरें मेळटा, वायट केल्यार वायट मेळटा. म्हाका क्रिस्ती बाबा म्हणलो आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना हांव तुका सत्या लागीं मागतलो आसलो. पयली सुवातेर स्विकार करात तुमी मनुष्य जिवितांत चुकतात, चुकलेली आसात, चुकतात आनी हेय फुडें चुकतेली. जो वेळ आमी स्विकार करतली आमी मनुष्य म्हणून आमी मानून घेतली हांव चुकता. जेन्ना आमी स्विकार करतली हांव चुकता म्हणून तेन्ना शिश्यानो आमी देवा लागीं बक्षोळे मागतली. म्हाका क्रिस्ती बाबा म्हणलो आयज म्हजी गांवचे मागणे तुमकां सोंपल्या. दुसऱ्या सभेक खालतीकायेची, मोगाची, बक्षोळ्याची मनशां जावया. किरीक भाशेन ह्या काळार, किरीक भाशेन ह्या कोवीड काळार आमी जाणा इश्टांनो त्या कोविडाची पिडेक लागून अगडे उणे 6 लाख लोक मरण पावलेलो आसा आख्या संवसाराक. हे कोविड पिडेक लागून अगडे उणे 6 लाख लोक काबार जाल्लो आसा आख्या संवसाराक. हे पिडेक लागून अगडे उणे 5 लाख लोक काबार जाल्लो आसा आमच्या भारतांत. हे कोविड पिडेक लागून अगडे उणे 3,500 लोक काबार जाल्लो आसा आमच्या गोंयांत. तुजो आंकडो केन्ना येतलो काय? म्हजो आंकडो केन्ना येतलो काय? आनी जेन्ना आमचो आंकडो येतलो, आमचो वेळ येतलो, आमी तयार आसा काय? म्हाका क्रिस्ती बाबा म्हणलो मनीस मेल्या उपरांत कितले आमी म्हणटा म्हूण काय बरो मनीस तो मोगाळ आसतलो, ससणीकायेचो. पूण तोच मनीस जीव आसतना अरे धोळ कितें करता रे तूं, कोणाक सांगता रे तूं, असली आनी दुसरी उतरां कितली आमी उलयतात रे काय? हांव मेल्या उपरांतूच म्हजें बरेपण तुमकां दिसून येता काय? हांव जीव आसतना म्हजें बरेपण तुमकां दिसून येना काय? म्हाका क्रिस्ती बाबा म्हणलो हें आव्हान म्हजें तुमकां, हें आव्हान, हें चॅलेंज म्हजें तुमकां. तुमचो काशाव कोण मारतलो? तुमच्या काशवांक कोण खांद मारतलो? तींच जाचे लागीं आयज आमी कितलीं झगडटात आनी झगडटात आनी झगडटात आनी झगडटात. हीच आमची बाबा भयणां, हीच आमची शेजारी, हीच आमची गांवची आमकां निमणो आदिवस दितली. जाल्यार जिवी आसतना तांचे सगळें तांचो राग धरून आमी कित्याक रावता काय? म्हाका क्रिस्ती बाबा म्हणलो राग म्हणल्यार कितें? इंग्लीश भाशेन म्हणटा एंगर is the punishment you give for yourself because of someone else. Anger is the punishment that you give yourself because of someone else. दुसऱ्याक
केल्ले आसा देखून तुजे मोतीन हे खेळटा नाचता आनी एका दोन जायते फावटी आमी दुयेंत जातात. आयज ही प्रेशराचे प्रॉब्लम डायबिटीसाचे प्रॉब्लम कितें हेच आमी आमच्या ह्या टॉप फ्लोरार घेवन आसात आनी हाका लागून आमी आमची भलायकी पिड्यार करतात. पूण जो वेळ ह्या आमच्या मोतीन जी आसा ती आमी सोडून दिली, एकामेकांक बक्षी दिली. सायबा हांव मनीस, हांव चुकला, म्हाका भुगोस म्हणून देवा लागीं जेन्ना आमी मागतली तेन्ना देव आमकां जरूर बक्षितलो जाल्यार दुसऱ्यांनी बक्षुया. जशी पळय हांव मनीस तसो दुसरोय मनीस म्हणून आमकांच एक ओळख दिवया. आनी मातशें इश्टानो, जेजूचे गरे पाट लावदार आमी जावया. आमच्या पात्रोनाची परबेची तयारी आमी करता. आमच्या पात्रोनान केलें कितें? बक्षलें दिलें. जेजूचे सांगाती वाट लावदार आनीक करून वावरलो. तो आपलेपणाचो जगणी झुजाचो वळटिकायेचो मनीस आसलो जाल्यार जेजूचे शीस, जेजूचे वांगडी, जेजूच्या पंगडांतले मनीस आनीक करून पावचो नासलो. पावलो तो कित्याक तो जेजूचो खरो शीस जावन पावलो. आनी तो देव तुका मागूंक मागता. बोगाळिश्टनो, दुसऱ्यांक मोगसा. तुका मोगसणें जाय, दुसऱ्यांक मोगोस. देव तुजेर आनी म्हजेर जायती बेडसांव घालतलो. जाल्यार आयज हे पवित्र दिसाक हेंच मागुया. आमच्या जाणट्यांक, आमच्या दुयेंत आसलेल्यांक भलायकी मागतना सायबा हे जाणवायेन आमकां बोल. आमी तुजे लागीं आमच्या पातकांचे मोगसणें मागतना दुसऱ्यांकूय तांची पातकां मोगसूं हे पवित्र दिसाक हें सायबा तुज्या पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन बरोबर आमी सदस्ता पासत मागुया. आमी सगळीं उबीं रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थूच सांगुया आनी हेच बाबार्थान आमकां मजबूत कर म्हणून मागुया. सत्मानता देवा, स्वर्ग दिल्या बाबा, स्वर्गांत जेजू क्रिस्ता आमच्या सुनिया तो पवित्र आपला मागीर सांगलो Kaltikai nam cumagli ami ubarta. Tujes kulpini burzik ani amda soknya bur.
आजच्या नव्या पेटलेल्या कुटुंबाचे बरी भलायकी आणि शांती पासत आम्ही मागूया. त्याच परी आमचे कुटुंबाचे कोटी चौकेपासून भोव करून नेहमी स्थान वाटो घेतल्याचे नुसत्या कधी खातीर बाबांची खाती काय आम्ही मागूया. समजीत तुम्हाला संस्कृतांचो आम्ही उगडास करूया आणि तांकां नीट बेगीनूच फावो जावन आम्ही तांकां तुम्हाला दितोलांचो मन बदलून देवाची कृपा तांचेर आम्ही मागूया. निवडणुक्यो जावच्यो आसात. सांत बेसाळाचे विनयणेन आमच्या गोंय राज्या खातीर भोव करून आमच्या मडक्या मार्गदर्शना खातीर आमी मागुया. दर एक नागरीक आपलो हो हक देव उपरांतीन आनी देशाच्या हिता खातीर वावरूंक देवाची कृपा आमचेर आमी मागुया. अखेरपणान आमची खासगी मागणी देवादाय आमी आतां उबारुया. मोगाळ बापा, आमच्या भुरग्यांक केल्ली मागणी मानून घे आनी आमकां सगळ्यांक एकामेकाक भूक सूख तुज्या जाणवायेन दवर. आमच्या दुयेंत आसलेल्यांचेर जाणट्यांचेर तुजो आशिर्वाद कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
Moja Baba Bernardo, moja तुमचे बलिदान, moja तुमचे Kristi diri, surga bidang Dewa Bapa, manta dosne jauh berbagat. Rusun zaunam cida manun ge saiba, taci berli pavitra zaun शास्त्राचे सुखात आम्ही पाहू. ख्रिस्ता आमच्या सूर्यावर मी सर्वेश्वर तुमचे सोबी असू, आमची घाल सांभाळूया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन बसूया. सर्वेश्वर पवित्र बापा सर्वोद्विदार आणि शास्त्रांच्या देवा सोडकडे आणि सोडत्यांका दिन बसून पाहू. हो काही विचारे आमच्याच फायद्याचो आपल्या जन्मांदिनो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्ट मरणावरवी चडयली आमकां पाट घातली आपल्या पुनर जीवनपणान जिखली आम्हा समेस्तान जिवीत सासनाचें आम्हाय आपल्या मोहिमे वचून प्रवेशावरवी उगडली आमकां दारां सोबीची देखून आतां सगळ्या देवतर भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उलास करताव आनी हो जिवितातून आनी चळवळीची खास सुखास समर्पिताव तुजी मुखारी आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिवंक आसताव आनी जेजूची खूण आनी लोक शेवटेल्या आमच्या सोनेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रताय मागताव सर्वेस्वरा आत्मे तुमचेर विस्तार करी तुजे पवित्र सुमीचो उगडास कर आनी फ्रांसिस आमच्या बायलो बापा बलेरी आमचे मोरी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोवी पुनर्जीवनपणाचो भरवोस करून गेल्यान ते सगळे आमच्या भावा भयणीची ताकद कर तांकां आनी तुज्या इश्ट रुतीन मेळिल्ल्या सोनेस्तांक तुजे पडसुळीत मुखार व्हड पडून फावो कर आम्हा सोनेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव आंकवार मारये देव मायेची सांगातीन भाग्य दत्ता आनी सोदकाळी तुका मानवत्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडटी तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचीच वरवीं त्याचीच सांगता त्याची सुखाय पवित्रात्मेचे एकपणान सर्वोत्वेदार बापा सर्वोत्तर आनी वैभ तुका सासणाच्या सासणांक इश्टनो हेच मागणे जाचेर आमी नियाळ करता हेच मागणे आमी मागतना आयज कितें भशेन सायबा ही जाणोवाय आमकां दी आमच्या पात्रांचे मोक्षण आमी मागतना दुसऱ्याची पात्रां मोगसून आमकां आदार दी म्हणून बापा लागीं मागया आमची बापा स्वर्गाच्या जे नांव आयज आमकां कशी स्वर्गाच्या आमचो तशी आमची सर्वेस्वरा सुरवाय खातीर आमकां निवाड देव करून ह्या जिवितांत समस्या आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशिर्वाद लेखता तर आमकां जेवदार काकलतीन सर्व पाकती सुदय आनी सर्व काकांतांतली वाठाय सुमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन पुत्रांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सची एकाने नाचवड चलयता सासणाच्या सासणांक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबी आसूं एकामेकांक मोगान जेजूची शांती दिवया Kursaचे मोरताना पर्यान याचीच व्हडले बापा तांकां बोलूस आयज आमच्या काळजान येतना आमकां भोगसणे घेवन येता दुसऱ्यांक भोगसूंक आमकां बधाई घेवन येता ह्या शिणेच्या जेवणाक म्हणल्यार ती सगळीं आमी स्वागी
प्रार्थना देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा तुझी कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळ्ळ्या ह्या तुझ्या भोव वळख्या देण्यांत आमची बरी वळवीक आसा म्हणून ओळखून ती आमी सदांच भोगू ह्या मी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Ojca Bożego, Anka, Apostołów, Kubor, Pilar Sostosov, Father Joseph Fernandez. Poista, Anka Musace Gorida, Beton, Amchamude, Aplo, Will Kadun, Naso, Morgan, Anka Miss Bigger. Franciscan आणि Pilar Faisal एक नाशिलो संबंध खूप लागतो कित्याक Pilar तांचो संस्था आसा थंयसर फ्रांसिस्कन भावांनी तेन्ना पोर्चुगीज फ्रांसिस्कन्स आनी सादूर दोतोस तेजे ते आहले कित्याक सांगलेले ते एक स्वाद आमच्या ह्या पिलार यात्निकांनी ताणें ते सांबाळले बट आय थिंक यू आर द वन हू प्रोटेक्टेड द फ्रांसिस्कन ट्रेडिशन इन पिलार आनी वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट द पिलार फादर्स टूक ओवर एंड टेक चार्ज एंड प्रोटेक्टेड द साइट Franciscan place there. We are always proud of you, Father. तशेंच आमचो दुर्भाटची कॉपेर जावन आसा आदले कॉपेर ते पासून केन्ना आमच्या नव्यान आनी फेस्ताक पिलार फादर्सांक आमी आपूण एक ट्रेडिशन रिवाज आमी दवरलो फॉर वी आर प्लॅनिंग टू अपकीप दीस ट्रेडिशन एंड कीप गोइंग फॉर a lot of differences and all other things. Father, we are proud to have you among us for this novena also becoming again. So in Navan, we are on behalf of all of you, and Father, I thank you and thank you for your very kind offering this mass with a beautiful harmony. Thank you so much, Father. And we are proud. Thank you so much. म्हज्याच बुद्दीन इतिहास सांगलो कित्याक आमी पिलारकार जावन पावले तांकां स्पेनांत फ्रांसिस्कन पाद्री जेन्ना आयिल्ले त्या दोंगुर्ल्यार एक पिलार सायबीमाय घेवन आयिल्ले आनी त्या दोंगुर्ल्यार पिलार सायबीमायची एक मॉनेस्ट्री बांदलेली फ्रांसिस्कन पाद्री स्पॅनिश आनी त्या दोंगुर्ल्याक ते सायबीमायेचें नांव पडलें पिलार सायबीमाय म्हणून
पिला ते नाव पडले. आमची संस्था जी आगोंदा सुरू जाली विष्णू साहेबान ती पिलार हाडूंक लायली आनी आमी संस्था पिलार लायले आनी ही मॉनेस्ट्री आमी घेतले उपरांत आमकांय पिलार नांव पडलें. सो थँक यू फादर, थँक यू सो मच कित्याक तुमचे वरवीं आमकां पिलार नांव पडलें. थँक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. सर्वीस por तुमचे सगळे आसूं आनी सर पुतविदांनी बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर भोवत्यांचेर, पिढीक आसलेल्यांचेर, जाणट्यांचेर आशिर्वाद घालूं. वचुनियात बोगसोळ दिवन तुमकां धाडटा. मागणे सांग समजदेवंत e unul San Sebastian, Jezusia विश्वासीचा आणि निष्ठा, इग्रोस पकाटका मानता, आणि तुका उलो मानता, तू आस्तायून सगळ्या सांगितल्या आणि आशा नासलेल्या म्हजे पासून मान जो वर होता इतलो घडलेलो म्हाका हांव तुका प्रार्थना एक जातून देवान तुका सुटयता. आमचे वरवीं तूं रोखडोच पावताय कसलेच पदार्थाची आशा नागुनी. ह्या म्हज्या व्हडे जिणेंत ती म्हाका तुजो आदार आशिल्लो. वेळोशी कर म्हाका वचून आनी सगळींचो आदार सगळ्या म्हज्या गरजांनी दुखांनी आनी मोठींनी भोव करून तुजी गरज सांग. घरांत आसलेल्या तुवें बाबा भयणांनो, घरांत आसलेल्या जाणट्यांनो, तुमचेय गरजो बाबा. आनी हांव पावसोर बोल पडून देवा तुज्या आनी सगळ्या भक्ताच्या सगळ्या सासण्याच्या सासना हांव तुका फसयता. हे भगवंता सान सेबास्टियान केन्नाच विसरचो ना हो तुजो पळोवकार आनी केन्नाच तुका आनी नासतना रावचो ना म्हजो इतली आनी पडलेचो आस्कारी कसो आनी म्हजे कडेन पडटा तितले म्हणून पडून सगळ्यान सुरी तुजें देवस्थान. सान सेबास्टियान आमची पासत विनंती कर जे आमी तुका मानता आनी तुजो आदार आमकां एकूच पासून. आमेन. आमचे बाबा सगळींच्या नांव पवित्र जावं. जय संतेय तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. Manuel Kurpen Borulei Service por Titaessa, Postre Madem Sudo al Sudo Sapuchi Su.